गोवा मेडिकल कॉलेज आणि डेंटल कॉलेजीत PG कोर्सा खातीर SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिवपाची निर्णय प्रक्रिया बेगोबेग चालीक लावची गोंयच्या राष्ट्रीय OBC महासंघान मागला। 11 ऑक्टोबराक हायकोर्टान ते विशींचो निवाडो दिवनय सरकारान तेची दखल घेवंक ना अशें महासंघाचें म्हणणें। राष्ट्रीय OBC महासंघान पत्रकार परिशदेंतल्यान ही मागणी केल्या। हायकोर्टाच्या निवाड्याची दखल घेऊन रूल फ्रेम करून मंत्रिमंडळाचे बसकेत ते विशींची मान्यता घेवची आणि विद्यार्थ्यांक बेगोबेग प्रवेश मेळोवन दिवचो महासंघाचो अध्यक्ष मधु नायकान मागला। 30 सिटां भरपा कडेन फाटलीं 14 वर्सां सरकारान आड नदर चलयल्या असोय त्याचो आरोप। ऐकात। आज ही पत्रकार परिषद स्पेशली इन्व्हाइट केल्या रिजर्वेशन फॉर OBC इन PG कोर्स इन गोवा मेडिकल कॉलेज and dental college along with SC and ST 11 ऑक्टोबराक जो जजमेंट जाल्लो हायकोर्टान रूल्स फ्रेम करूना नोटिफिकेशन आसतना सरकारान पॉइंट आउट केल्लें की एडमिनिस्ट्रेशनान मायंड अप्लाय करूना म्हणून आनी रूल्स फ्रेम करूना म्हणून सॅटिस्फायड केल्लें। हे रूल्स फ्रेम करपाक ST, SC, OBC तेंचे पालक जावं ती भुरगीं वचून करूंक शकना। हे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशनाचें काम आसता म्हणून सरकाराची नदरे हाडपाक माननीय मुख्यमंत्र्याक लेटर केलें आमी 24 तारखेक आनी 25 तारखेक माननीय मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आनी बाकीचे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर, सभापती, उपसभापती, चीफ सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, सोशल अफेअर्स सेक्रेटरी, ट्रायबल सेक्रेटरी सगळ्यांक तेचे नदरेक आमी तांकां एक्नॉलेजमेंट घेतलो वचून आतां जवळ जवळ 25 दीस जायत येयले। आनी कित्याक गडबड आसा आतां की ऑलरेडी पोस्ट ग्रॅज्युएशन नीटाचो रिजल्ट येयल्लो आसा। रूल्स फ्रेम जावना म्हणून 14 वर्सां डिप्रायव जाल्ले आसा आमी विनंती केल्या माननीय मुख्यमंत्र्यांक की ह्या रूल्स फ्रेम करून कॅबिनेटाची अप्रुव्हल घेवन जशें सरकारान लेटर दिलां की 21-22 दिनांक तेणी कावन्सिलिंग करून एडमिशन दी म्हणलेलें लेटर गेलें तांकां 4 मे 2020। एक्चुअली हे लेटर धाडचे पयलीं हेल्थ डिपार्टमेंटान तें कॉग्निजन्स घेवपा जाय आशिल्लें जें आमी लेटर धाडटा तें थंय स्टँड जातलें काय कितें हें जनरल पब्लीक कळूंक शकना। आमी टॅक्स पेयर दिसता 75% टॅक्स पेयर SC, ST, OBC आसा। आमी टॅक्स पे करता, सरकार जाता, सरकार दफ्तरी जे ऑफिसर्स आसतात हे तेणी पळोवपाक जाय आशिल्लें रूल्स फ्रेम जाले काय ना ते। म्हणून विनंती आसा जाता तितले बेगीन माननीय मुख्यमंत्र्यान हितून लक्ष घालून रूल्स फ्रेम करून कॅबिनेटाचे अप्रुव्हल घेवचें। आनी दुसरो विशय जो आसा तेजो संबंध सीट्स आसा टोटल सीट्स आसा 98। 98चे 50% सीट भारत सरकाराक वयता ऑल इंडिया कोटा आनी 50% म्हणजे 49 सीट गोंय सरकाराक उरता। 49चे 41% टू ST, SC, OBC 27, 12 आणि 2 ओव्हरऑल 20 ते 21 सीट आमी लूज जाता, आमकां मेळना, अन्याय जाता आमचेर। हे गोवा मेडिकल कॉलेज 21 सीट वर्साक 2007च्यान आनी डेंटल कॉलेजीचे 10 सीट आसतले जवळ जवळ 30 सीट 14 वर्सांक नुकसान जालां भुरग्यांचें। त्या खातीर बेगीन एटलिस्ट ओनूच्यान तरी त्या भुरग्यांक स्फूर्ती येवची, तांकां तें एडमिशन मेळचें कावन्सिलिंग करून 21-22ची अशी मागणी आसा। हेच्या आदी सगळ्या संबंधित खात्यांनी महासंघान निवेदनां भेटयल्यात पूण खंयच फायल हाल्लिल्ली दिसना। देखून गोंय राज्य कमिशनराकय तांणी लक्ष घालपाची विनवणी केल्या। लोकांक बेनिफीट वयता त्यो जेन्ना ते एडमिनिस्ट्रेशन दिना त्या खातीर मंडल कमिशनान रिकमेंडेशन केलें की गोवा स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासीस कॉन्स्टिट्यूट करची म्हणून गोंय राज्याचे माननीय माजी मुख्यमंत्री बाब रवी नाईक हेणे एप्रिल 1993 गोवा स्टेट कमिशन फॉर अदर बॅकवर्ड क्लासीस हे अप्रूव्ह करून घेतलेलें। आमी ऑलरेडी हे लेटर जे आसा तें गोवा स्टेट कमिशन चेअरमॅनाच्या ऑफिसान पावयलां आनी कॉन्स्टिट्यूशनाची जेन्ना संदर्भान मागणी लोकांची मान्य जायना तेन्ना कॉन्स्टिट्यूशना ज्युडिशियल पावर आसा, कॉन्स्टिट्यूशनची स्थापना त्याच खातीर जाल्ली आसा कमिशनाची। जर सरकार तांकां दिना जाल्यार कमिशन ते एन्क्वायरी करू शकता, सरकाराक डायरेक्ट करू शकता हे कित्याक उरलो काय म्हणून रिक्वेस्ट करता न्यूली
25 तारखेक माननीय कमिशनर चेअरमॅन बा मनोहर आडपेकर जेणे चार्ज घेतलेलो आसा ताका विनंती करता तेज्या हे लेटर ते ऑफिसाक दिल्ले आसा सरकारा कडेन हो विशय ताणें व्हरचो आनी एन्क्वायरी करून हे रुल्स जाता ते ब्रेकिंग फ्रेम करपाची तसदी घेवची आनी 21-22 भुरग्यांक कावन्सिलिंग करून ऍडमिशन कायदेशीर मेळोवन दिवचे. सगळ्यांक देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.